नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिता कुंकळकाराच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। आदले राज्यपाल सत्यपाल मलिक हांच्या घराचेर सीबीआयन घाली धाड। जम्मू काश्मीरातल्या हायड्रो पावर प्रकल्पा खातीर लाच दिवपाचो यत्न जाल्ल्याचो मलिकान केल्लो आरोप। फाटले फावटी विजय म्हाका वावरूंक ना, तरी फातोडा आपल्याक आशिल्ली मतांची आघाडी, सार्दिनाची विजयाक जाप। मुरगांवचे लोक कोळशाच्या प्रदूषणान हैराण, पालिका बैठकीतूय जालो बोवाळ। मात पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा म्हणटा मुरगांव कोळशाक लागून प्रदूषण जायना। अंदू चालू अर्थीक वर्स येरादारी पुलिसांकडल्यान रिकॉर्ड ब्रेक दंड वसुली। फाटले 6 वर्सां परस अंदू सगळ्यांत चड स्पेशल रिपोर्ट। साजुजे आरियल वाठारांतल्या प्रकरणा वयल्यान नोंद केल्लो गुन्यांव फाटीं घेवचो, दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनाची मागणी। मडगांवां भुरग्याचे अपहरण करपी बायलेक पुलिशेन केली अटक। 19 फेब्रुवारीक घडिल्लो प्रकार। आता पळयात खबरो विस्तारांत। जम्मू काश्मीराचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलिक हांच्या घराचेर सीबीआयन धाड घाली। जम्मू काश्मीरातल्या किरू हायड्रो पावर प्रकल्पा संबंधित गैरव्यवहार प्रकरणात ही धाड घाल्या। किश्तवाड वाठारांतल्या ह्या प्रकल्पाच्या फायलीक मंजुरी दिवपा खातीर 300 कोटी रुपयांची लाच दिवपाचो यत्न जाल्ल्याचो आरोप मलिक हांणी केल्लो। महत्वाची गजाल म्हळ्यार सत्यपाल मलिक हांणी कांय म्हयन्यां खातीर गोंयचे राज्यपाल म्हणूनय काम केलां। तर आज सकाळी व्हडली खबर येता ते म्हटल्यार जम्मू काश्मीरचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलिक हांचेर सीबीआयन धाड घातलेली आसा। ही धाड दिल्लीक त्यांच्या घराचेर घातलेली आसा। सीबीआयन 30 कडेन धाड तातूंत त्या 30 जाग्यांच्या मदीं सत्यपाल मलिक हांचें घरूय आसा। सत्यपाल मलिक हे जम्मू काश्मीरचे आदले राज्यपाल आसले, जेंच्या दिल्लीच्या घराचेर सीबीआयन धाड घातल्या। किरू हायड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रकल्प प्रकरणात सीबीआयन धाड घातलेली आसा म्हणून कळटा। हाचे आदी सीबीआयन विमा घोटाळ्याच्या प्रकरणात सीबीआय मलिक यांचेर कारवाई केली तेन्ना जम्मू काश्मीरान सत्यपाल मलिक हे राज्यपाल आसले आणि त्यांचेर विमा घोटाळ्याच्या प्रकरणात सीबीआयन ह्यान पयलीं सुद्दां धाड घातलेली आसा अशी माहिती मेळटा। आणि आनीक माहिती मेळिल्ल्या प्रमाणान आयज जी धाड घातल्या ती धाड ही किश्तवाडांतल्या किरू हायड्रो पावर प्रकल्पा खातीर 2200 कोटी रुपयांचो नागरी कामांचो कंत्राट दिवपाक कथीत प्रकरणात 2019 वर्सा ही केस रजिस्टर जाल्ली आणि तेतून जवळपास 300 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचे आरोप सत्यपाल मलिक यांचेर आसा। आणि हेका लागून त्यांचेर आयज ही धाड घातली गेलेली आसा। 23 ऑगस्ट 2018 ते 30 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत जम्मू काश्मीरान हो प्रोजेक्ट जाल्लो आणि ह्या प्रोजेक्टा खातीर जी फायली क्लियर केल्या त्यो क्लियर करपाक लाच घेतला अशे आरोप सत्यपाल मलिक हांचेर लायिल्ले आसा। कारण त्या टायमार सत्यपाल मलिक हे जम्मू काश्मीरान राज्यपाल म्हणून आसले। तशेंच किरू हायड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रकल्पाची जी नागरी कामां 2200 कोटीची जी नागरी कामां आसा तेच्यो फायली क्लियर करून तो कंत्राट दिवपा खातीर ही लाच घेतल्याची सांगपाक मेळटा अशी माहिती आमकां मेळटा। आणि 2019 वर्सा हो गुन्यांव नोंद जाला। तशेंच सत्यपाल मलिक हे 3 नोव्हेंबर 2019 ते ऑगस्ट 2020 ह्या 10 महिन्यांच्या कार्यकाळात गोवान राज्यपाल आसले तेन्ना त्यांनी एक विधान केल्लें। त्या विधानाक लागून राजकीय मळार मोठो बोवाळ जाल्लो आणि त्या बोवाळा उपरांत सत्यपाल मलिक हांची बदली जी आसा ती मेघालय हांगासर राज्यपाल म्हणून केल्ली गेलेली आसा। विजय सरदेसाय फाटल्या लोकसभे वेळारूय आपले खातीर वावरूंक नाशिल्लो, तरी फातोडा आपल्याक मतांची आघाडी आशिल्ली। फातोडेचो लोक म्हाका हे फावट मतां मारतले म्हणून सार्दिनाची विजय सरदेसायाक जाप।
जर काँग्रेस सार्दिनाक तिकीट दिता आसत जाल्यार आपलो ताका तेंको ना म्हणून विजय सरदेसायान केल्ल्या विधानाचेर सार्दिनान जाप दिल्या. सार्दीन म्हणटा फाटले फावटूय विजय आपले खातीर वावरूंक ना, तरी आपल्याक फातोर्डा बीजेपी परस मायज मतां पडिल्ली. हांव सांगूंक सोदतां की आमकां लोक निवडून दिता ते कामां करपाक जे आमच्या साऊथ गोवा तेच बरोबर गोंयकारांक एनीथिंग विच इज डियर टू गोवन्स आय हॅव ऑलवेज रेज्ड इट इन द हाऊस. मोदे कोविडाक लागून आमी 2 वर्सां भायर सारके आमी फंक्शन जावंक ना, पूण जूय म्हाका रेज करूंक मेळूंक ना थिंगा कन्सर्न मंत्र्यांक चीफ करूं आनी कोण उलयतात तेंका हांव सांगूंक सोदतां, भावनो आनी भयणीलो, तुमी कोण उलयताय ताणें म्हाका केन्ना वोट दिवं. दुसरे लोक जे आसात ते म्हाका वळखतात आनी देखूनच म्हाका 4 फावटी तांणी सावथ गोवा निवडून दिल्लो आसा आनी म्हाका दुबाव ना. एक फावटी म्हाका पार्टीन तो तिकेट दिल्या जायत, म्हाका लोक निवडून दितल्यात आनी सगळ्यांक सांगूंक सोदता पयले फावट म्हाका फातोर्डा गेल्ले फावट बीजेपीच्या मायज मत पडलें. हांव सदांच पंचायतांकूय बरयलां, हेरांकूय बरयलां की काम हाडल्या पर्यंत सगळीं कामां जावची ना, आमी देव न्ही, पूण आणलेल्याकूय काम नासता. सो कोण म्हणटा काय हांव सांगूंक सोदतां म्हजें देव तें आनी त्यातून कोणाचें काम जाता तें फाटीं दवरूंक ना. तेन्ना कितें काम आहल्यार उलोवलें म्हाका 2,60,00,000 म्हाका आदले एमपीले मेळ्ळे, तेय हांवें कामार करून हाडले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वास्को शहरात कोळशाक लागून प्रदूषण जायना असो पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराचो सरळ दावो. उच्च न्यायालया सयत प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आणि हेर संस्था कोळशाच्या हाताळणीचेर देखरेख दवरून आसात, देखून प्रदूषणाचो प्रश्नूच येना म्हणून आलेक्साचो आर्ग्युमेंट. जाल्यार आलेक्साच्या हे दाव्याचेर मुरगांवचे विरोधी राजकीय फुडाऱ्यांची टिका. मंगळारा कोळसो प्रदूषणाच्या मुद्द्यावेल्यान मुरगांव पालिकेची बसका बरीच तापिल्ली. कोळशाच्या प्रदूषणाक लागून लोक विटल्यात. मुरगांवांतले कोळशाचे प्रदूषण नियंत्रणात हाडपा खातीर पालिकेन पावलां उबारपाची म्हणून मागणी खुद्द नगरसेवकांनी केल्ली. मात अशें आसतना गोंयचो पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराचो वेगळोच दावो. आलेक्स म्हणटा कोळशाक लागून मुरगांव प्रदूषण जाता म्हणटा ते खंय खरें न्ही. ताची रजावय आलेक्सान दिली. Pollution is concerned, I don't think there is much pollution as of now, and I believe that that with the many agencies have got involved. Many agencies, many bodies, like even the Honorable High Court, has taken up this issue regarding coal pollution. I am told that recently Government of India increased the capacity of coal handling at Marmagaon port, and that is as far as Government of India is concerned. As far as Government of Goa is concerned, Government of Goa has not yet approved the hike in handling quantity, because the agencies involved are supposed to erect a dome, a structure wherein there will be no coal dust flying around the place. So until such time, we will not permit increase in handling quantity. We will also ensure that the structure is erected. It is envisaged that it should be complete during this year, and I believe to a large extent coal pollution will be resolved. Actually, Alex Sikerberg, with full due respect तुका, आता तुवें लास्ट मोमेंटाक जे काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेल्या उपरांत तुका बीजेपीचो मोग जालो पळय त्याचो हो परिणाम. एक्चुअली तुमी स्वता आतां बीजेपीन गेला. आय कॅन से यू नाव यू आर एन बीजेपी MLA. तूं एक काम कर, कालचे स्टेटमेंट तुजे बीजेपी कावन्सिलाचें, जी म्युन्सिपालिटी वास्कोची आसा पळय म्युन्सिपालिटी, ती कितें उलयता पळय तें पयलीं आयक, आनी ताच्या उपरांत तूं मुर्मुगांवचेर कमेंट कर. मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी कोल पोल्युशन जायना म्हणटा पळय, हें एक तर आंधळ्या बहिऱ्यान उलोवपाचें गोश्टी, जे तुका हांव डिरिस्पेक्ट म्हणटा की सर तुज्या कडल्यान ही उमेद अपेक्षा ना. जेन्ना तूं आज एक
एक काँग्रेस सोडून जेन्ना लास्ट मुमेंटा टायमार जेन्ना तूं आज बीजेपीन गेला पळय आतां तरी तूं खंय तरी देवाक भिये तूं लोकांक भिना हे तुवें दाखोवन दिलें की तूं काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेलो पूण आतां तूं देवाक भिये कित्याक लागून सांगता तुका तूं पोल्युशन जायना म्हणून अरे खंयच्या मुर्खाक सुद्दां हाडून सोडलो तूं वास्कोन कोळशाचो ब्रीथ करतात लोक भुरगीं थंय आयज लोक थंय ब्रीथ करता आनी तूं स्वता सांगता खंय तरी बसोन मडगांव रावन तूं सांगता नुवें भितर तूं एक काम कर तुजी रेल्वे रूट वयता पळय ते रेल्वे रुटा कडेन उबो रावन पळय पोल्युशन जाता ते हाडाक असो हात लाय मरे आनी पळय सो देन इट इज अंडरस्टूड की बाबा तूं तुका कितें आनी कितें कमी मिनिस्ट्री दितले म्हणून जर तूं उलयता जाल्यार आय कॅन हेल्प इट आउट बट पोल्युशन जायना ही गोश्ट उलयनाका आनी बीजेपी इट कॅन बी क्लियर एटलीस्ट सीन नाव की बीजेपीन हे काँग्रेसवाले आसा पळय ते बीजेपी वाल्यांचे तकलेर हात धरूंक सोदतात तकलेर पांय धरूंक सोदतात आनी काँग्रेसवाले आयज ओवरकम करतात बीजेपी वाल्यांक दीस इज अ क्लियर सायन ऑफ बीजेपी दॅट इज अ ड्रिफ्ट इन बिझनस कोणाक बिझनस जायो कोणाक बिझनस नाका हे बीजेपीचे भितर बीजेपी वाले झगडटात आयज थँक्यू ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फाटले 6 वर्साच्या तुळेत अंदू आर्थीक वर्साक गोंय येरादारी खात्यान रिकॉर्ड ब्रेक तालाव वसुली केल्या. चालू अर्थीक वर्स सोंपपाक अजून 1 म्हयनो उरला. वर्स 2024चे फेब्रुवारी म्हयन्याचे 14 तारखेमेरेन येरादारी खात्यान वट्ट 4,83,43,000 इतलो दंड वसूल केला. पळोवया हो खासा रिपोर्ट. गोंयांत दरेका रस्त्यार येरादारी पोलीस गाडी चलोवपाचो नेम मोठ्याल्यांक तालाव दितना दिश्टी पडटा. येरादारी पोलीस चलन दिता ताचो आंकडोय वाडटा. जसो चलनाचो आंकडो वाडटा तशी दंडाची रकमूय वाडटा. आतां आमी सगळ्यान पयलीं फाटले 7 वर्सांची चलना आनी आर्थीक दंडाची आंकडेवारी पळोवया. 2017 ते 18 वर्सा चलनाचो आंकडो 66,732 पाविल्लो आनी 3,52,27,000 दंड वसूल केल्लो. 2018 ते 19 वर्सा चलनाचो आंकडो 93,367 पाविल्लो आनी 3,28,75,000 दंड वसूल केल्लो. 2019 ते 20 वर्सा चलनाचो आंकडो 42,853 पाविल्लो आनी 2,34,06,000 रुपयाचो दंड वसूल केल्लो. 2020 ते 21 वर्सा 8,878 पाविल्लो आनी 84,09,000 दंड वसूल केल्लो. 2021 ते 22 वर्सा 12,039 पाविल्लो आनी 1,31,61,000 दंड वसूल केल्लो. 2022 ते 23 वर्सा चलनाचो आंकडो 10,681 पाविल्लो आनी 2,20,91,000 दंड वसूल केल्लो. जाल्यार 2023 ते 24 मेरेन 72,837 पाविल्लो आनी 4,83,43,000 दंड वसूल केल्लो. आतां आमी फाटले 7 वर्सांची चलना आनी वसूल केल्लो दंडाची रक्कम पळयत जाल्यार ह्या 2023 ते 24 चालू आर्थीक वर्सात सगळ्यांत चड दंड वसूल जाला. तो म्हळ्यार 4,83,43,000. हो आंकडो फकत जानेर म्हयन्या मेरेनूच आसा. अजून ह्या चालू आर्थीक वर्साचे 2 म्हयने उरल्यात. आतां फाटले 7 वर्सांची आंकडेवारी पळयत जाल्यार सगळ्यांत कमी चलना ही वर्सा 2020 ते 21 वर्सा नोंद जाल्या. ती म्हळ्यार 8,878 जाल्यार दंड वसूल जाल्लो फकत 84,09,000 इतलो. जाल्यार आतां आमी पळयलो फाटल्या 7 वर्सांचो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान आंकडेवारी रिपोर्ट आमी तुमच्या मुखार दवरलो. जाल्यार फाटल्या 7 वर्सां जर आमी पळयत जाल्यार हो जो चलन आनी दंड दिवपाचो जो आंकडो आसा तो वाडत आसा आनी फाटल्या 7 वर्सां भितून जर पळयत जाल्यार ह्या वर्सा म्हणजे 2023 to 2024 म्हणजे जानेवारी मेरेन जर पळयत जाल्यार चलना आनी दंड वसूल करपाचो आंकडो वाडत आसा आनी 7 वर्सां भितून समज जर आमी सगळो पुराय टोटल समज जर आंकडो पळयत जाल्यार वट्ट 19 कोटी दंड वसूल केल्लो आसा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान. जाल्यार
समज जर आमी गाडयो चलयतात जाल्यार आमी नियम समज जर पाळीत जाल्यार सगळ्यात पयलीं जो आसा ते लोकांचे जे अपघात जातात ते खंय तरी कमी जातले आनी नियम पाळून समज जर गाडयो चलयत जाल्यार अपघातूय जातात ते सगळे उणे उणे जायत वयतले आनी दंड वसूल करपाचो जो आंकडो आसा तोय उणो जातलो जाल्यार आमी गाडयो चलोवयात पूण नियम पाळून आनी सगळ्यांनी नियम पाळूनच गाडयो चलोवच्यो मागीरूच दंड जो आसा तो कोणाकूच लागू जावचो ना. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश सईत हांव वर्षा आश्वेकर. साजुजे आरियल वाठारांत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या वयल्यान जें कितें घडलें तें सामकें चुकीचें. मात सरकारान ज्या अनवळख्या 20 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केला तो बेगोबेग फाटी घेवचो अशी मागणी दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केला. शिवजयंती निमतान साजुजे आरियल वाठारांत शिवाजीचो पुतळो उबारतना बोवाळ जाल्लो. ह्या प्रकरणांत मंगळारा पुलिशेन 20 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केला. Statue established here, statue erected. आमकां दूख भोगलें की महाराज शिवाजी तो झगडलो सुटकी दिवपाक फॉरेनरा कडेन मुस्लीम राज्या कडेन आनी लोकांक सेवा केली बरें राजकारण केलें. हाजे स्टॅच्यू घालपाक हिंगा झगडी जाली आनी हें जालें तें जालें हे आमकां दूख भोगता आमी लॉस दिसता. कोणूच आमचो यू कॅनॉट टेक लॉ इन युअर हँड. जो आमचो मंत्री जो थिंगा वचून ताणें स्टॅच्यू जे इरेक्ट केलें तांणी अमुनीन परमिशन घेवपाक जाय तो म्हणून एटलिस्ट लेटर धाडपाक जाय आसली पक्षांताक आमी हें करपाक आमी मुखार सरता. Bring to the notice, not permission. दुसरी गोष्ट जुंय आमी घालता थिंगा लोकांकूय आमी मातशी मोटिवेट करपाक जाय. थोड्यां कडेन खबर आसता आमी जेन्ना ह्या देशाक वयतात तूं कितलेंय काम करीस 100% वोटांनी तूं जिंकचो ना. ते भशेन खूंय एक वस्तू करतात थिंगा सगळे लोक मानताय अशें ना. कोण मानना तांचे नोदरी मुखार हाडपाक जाय. बाबा हो शिवाजी महाराज आमचो देशांत व्हडलो मनीस केलो सगळे लोक ताका मानतात आनी आमी ताका आमी ताची स्टॅच्यू काडप म्हणजे आमी ताजें नांव वयर काडना आमी मान दिता ह्या व्हडल्या मनशाक. पूण सांगले ते भशेन ताणें जाण जावपाक जाय आशिल्लें आनी करपाचें न्ही. आनी आतां कितें झगडी जाली कितें जालें तें जायन गेलें जावपाक नाका आशिल्लें. तेन्ना हांव सरकाराक उलो मारता जे कोणाचेर केश्यो घाल्यात कोणाक मार लागलो तो इश्टावर आहा मागीर कोणाचेर केश्यो घाल्यात तांकां वॉर्निंग दिवन ह्यो केश्यो तोबार तो फाटी घेवच्यो. त्या ठिकाणी घेवन बसपाचें ना. मडगांव रेल्वे स्टेशना मुखार आशिल्ल्या फुटपाथा वयल्यान 2 म्हयन्याच्या चलयेक चोरपाच्या प्रकरणात दुबावीत नातलीन आल्मेदा हिका मडगांव पुलिसांनी अटक केली. ही घडणूक 19 फेब्रुवारीक दनपारच्या कड्यार घडिल्ली. उपरांत मडगांव पुलिसांनी सोद घेवन बुधवारा तिका अटक केली. मडगांव पुलीस हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. काल उसरा राती मडगांव पोलिसांनी नावेलीच्या नातालिना आल्मेदा ह्या बायलेक अपहरणाच्या गुन्ह्याखाला अटक केली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे नातालिना आल्मेदा हिणें मडगांव कोंकण रेल्वेच्या स्टेशनाच्या मुखारले फुटपाथीचेर न्हिदपी एका दाम्पत्याचें धाकले चलयेक पळोवन व्हेलें. नातालिना गोम्स ही नावेली रावताली आनी अशें समजून येता की नातालिनान पयलीं जेवण दिवन ह्या दाम्पत्या कडेन फ्रेंडशीप केली. ताच्या नंतर तिणें ताका अट घातली की तुजी चली आपल्याक दी आपूण तुका 4 लाख रुपया दिता. जेन्ना आवयन ही मागणी झिडकारली तसो डाव साधून आवय न्हिदिल्ल्या टायमार नातालिनान ह्या चलयेक अपहरण करून व्हेलें. मडगांव पुलिसांनी ताका शिताफीन अटक केली आसा आनी आतां मडगांव पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकडेकर. फाटल्या सप्तकात पणजेच्या बाजारांत चडशा भाज्याचो दर समान आशिल्लो मात लसूण आनी आल्याच्या दरांत वाड जाल्ली. ह्या सप्तकात लेगीत लसूण 400 ते 600 रुपया किलो दरान विकतात. बेळगांव वाठारांत अवकाळी पावसाक लागून पुराय पिकाची नाशाडी जाल्ली. देखून गोंयांत येवपी लसूण आनी आल्याच्या दरांत वाड जाल्या.
शिरसय सुके तणाक उजो लागून रस्त्या कुशीचो काय भाग पुराय लासून गेलो. उजो लागपाची ही घडणूक बुधवारा सांजे घडिल्ली. हो उजो कोणे घालो वा कसो लागलो ते कळपाक मार्ग ना. वास्को गॅस सिलिंडर स्फोट प्रकरणात नौदळ अधिकारी अनुराग सिंग राजवताक जामीन मंजूर झाला. न्यू वाडे वास्को जाल्ल्या सिलिंडर स्फोटात अनुरागाची गुरुवार बायल शिवानी आणि ताचे साशेक मरण आयिल्ले. 18 नोव्हेंबराक वास्को हांगा निवाडे एक सिलिंडर ब्लास्टात दोगांची डेथ जाली आनी ते डेथाक खंय तरी जी फॅमिली आसलेली जी डेथ जाली तेंच्यांनी खंय दुबाव केल्लो की ताचो खंय तरी घोवाचो हितून हात आसा म्हणून आनी पुलिसान इन्क्वायरी करून ताका 12 डेज पुलीस कस्टडी घेतलेली. मागीर 12 डेज पुलीस कस्टडी जावन ताका ज्युडिशल कस्टडी म्हणल्यार कोलवाळे हांगा ताका दवरलेलो आनी आतां तें सगळें जावन आतां खंय तरी अशी एक बातमी येयला की आयज ताका बेल मेळिल्ली आसा. आनी जेन्ना आमी तेंचे जे चेडवाची जी फॅमिली आहा ते भावा कडेन आमी जेन्ना उलोवपाक ट्राय केलें तेन्ना तेणी खंय तरी म्हणलें की आपल्यान ऑलरेडी आपल्याक कळयलें की खंय तरी एक डायरी पुलिसांनी लो मारलेली आसा आनी ते हितून खंय तरी ताका बेल अशी मेळटलीच म्हणून. आनी ते जेन्ना आमी ताका विचारलें तूं आनी कितें फुडले स्टेप्स कितें घेवपाचो आहा खंय तरी कोर्टान वचपाचो आहा हायर ऑथॉरिटी कोर्टान वचपाचो आसा म्हणून तेणी आमकां खंय तरी असो कांय रिप्लाय दिवना. वास्कोच्या गोमंतक टीव्हीन राजधानी पणजे सयत मिरामार मेरेन फोडून दवरिल्ले तुम्ही पळयलेच आसतले, पूण करंजाळे सर्कला कडेनूय रस्तो खणून दवरला. हो नेमको प्रकार कितें काय म्हणून स्मार्ट सिटीचो CEO संजीत रॉड्रिगीजाक विचारले तेन्ना ताणें सांगलें की हे स्मार्ट सिटीचेच काम. ऐकात संजीत कितें म्हणटा ते. Miramar Karanzale is included up to other circle is included as far as sewage work is concerned. So that is the stretch which is in the Miramar Karanzale belt, and we are in progress there. But their population of vehicle is slightly lower than Central Panji and much lower than Mala. People movement is also much lower. Our emphasis is to complete the manholes and pipelines in Central Panji first, which we have progressed well, and in Mala Fontaines to come out by the next month. So this is the stage. Miramar area work is going on. I will come up with the completion date. 90 days have been given to us, even by the Human Rights Commission order. I will see that we are here. नुस्तें पोसपी प्रकल्पाचे घाणयारे उदक अनवळख्यांनी रगाडा न्हंयत सोडला. ह्या प्रकाराक लागून साकोर्डेचे थळावे बरेच तिडकले. तिडकल्ल्या थळाव्यांनी बुधवारा पंचायतीत धडक दिली. जे कोणे हे कर्म केला ताचेर खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. हे पळयात रगडा न्हंयत नुस्तें पोसपी प्रकल्पाचे घाणयारे उदक सोडला. हाका लागून पुराय न्हंय प्रदूषित जाल्या. ह्या प्रकाराक लागून साकोर्डेच्या थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. हो प्रकार 3 दीस आधी थळाव्यांच्या नदरेक आयिल्लो तेन्ना थळाव्यांनी ही बाब सरपंचाच्या कानार घातिल्ली. मात पंचायती कडल्यान योग्य ती हालचाल जावंक नाशिल्ल्यान बुधवारा थळाव्यांनी पंचायतीक धडक दिली. हेच न्हंयचे उदक लोक पिवपा खातीर वापरतात. हाका लागून लोकांक दुयेंसूय जावपाची शक्यताय आसा म्हूण थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या. शुक्रार दीस म्हाका ही बातमी एका ग्रुपाचेर मेळ्ळी. साकोर्डा यूथ म्हणून ग्रुप आहा तेजेर एक फोटो मेळ्ळा आनी पोल्युटेड रगडा नदी पोल्युटेड म्हणून तेणी घातलेले. शुक्रार दीस ही बातमी. आयतार दीस आमी लग्ना कडेन गेल्ले तेन्ना म्हाका पंच मेळ्ळो. हांवें पंचाक तो फोटो ताका दाखयलो, ताका घातलो आनी सांगलें अशें अशें रगडा नदीचे हांगा दूशीत जाल्ली आसा, तेजी तुमी कशी जाल्या कितें आहा ती चवकशी करप. तेणी मागीर सरपंचाक फोटो धाडले आनी आपूण म्हणलो सरपंचा कडेन उलयता. मागीर हांवें पंचायतीन म्हाका संदेश मेळ्ळो क्लार्क, तेच्या कानार घातली एक ताका खबर आसपाक जाय म्हणून. आनी आयतार दीस सरपंचाच्या ती गोश्ट कानार गेली आनी ताका तो फोटो पावले म्हणून म्हाका तेणी सांगलें. म्हणजे आयताराक सरपंचाक कळ्ळें. आतां सरपंचाक जेन्ना कळटा न्ही तेन्ना सरपंच आयताराकूच कितें करूं शकना न्ही. सरपंचाक म्हणून 1-2 दीस जावं 1 दीस दिवचो पडटा. म्हणून सोमार आमी सोमार पर्यंत उगी रावले. सोमाराक हांवें ये आसा ताकाय हो फोटो धाडलो PWDचो आनी ताका सांगलें अशें अशें जाल्लें आसा. येयन सांगलें आमी इन्स्पेक्शन करतले येयन सांगलें. म्हणून आमी कितें केलें सोमार एक
थोडो कालावधी तांकां दिलो आनी आमी रावले जाल्यार आयज मंगळार आनी बुधवार जाले म्हणजे 3 दीस जाले 3 दिसांक सुद्दां हांगा कांयच जावना कोणें हालचाल करूना म्हणून आयज आमकां ही स्टेप घेवची पडली आमी सरपंचाक पंचाक सगळ्यांक जापी करपाक गेली बाबा अशा गांवांत जाल्ले कडेन आहात तुमी आमच्या जिविता कडेन कित्याक खेळटा सगळ्यात फाटफुडेचे लोक आसात हेजेर डिपेंडंट आसा तेन्ना उदक हें गरजेचें आसा आनी कित्याक तुमी हो विशय असो सेन्सिटीव आसतना तुमी कित्याक दुर्लक्ष केलें तुमी डिले कित्याक केलें आमी तांकां विचारलें कारण उदक आमी हे सगळे डिपेंडंट आसा उदकांत जायते रोग जावं शकता स्किनीचो प्रॉब्लेम जावं शकता स्टोमक प्रॉब्लेम जावं शकता अशे भरपूर तरेचे रोग जावं शकता उदकांतल्यान वेळ पडल्यार मनीस गचोवपाक शकता पोशिल्ल्या नुस्त्याचे उदक रगडा न्हंयत सोडला असो दुबाव आसा मात ते नुस्त्याचे उदक काय आनी कसले ते अजून कळूंक ना PWDचे अधिकारी उदकाची तपासणी करून गेल्यात कोणी हो प्रकार केला ताचेर पंचायत कडक कारवाई करतली अशें साकोर्डेची सरपंच प्रिया खांडेपारकर हांणी सांगले जे साकोर्डाचे ग्रामस्थ जे ते कित्याक लागून आयले उदकाचे प्रॉब्लेमा कितें जे नुस्त्याचे उदक सोडलां अशें म्हणटा प्रूफ काय अजून जावना हे सगळे ग्रामस्थ येयले हांगासर साकोडेचे आनी ते उदक सोडलां म्हणटा अजून आमी हें करूं ना तेन्ना ते आमी वयतली ते पळोवपाक तुमकां केन्ना कळ्ळें आमकां पयर आयतार दीस म्हाका जितून आमचो पंचान फोटो धाडलो कळ्ळें तेज्या नंतर आमी शिरीश बायंनी म्हाका सांगलें आमी घेवया एक्शन तेंचे सगळ्या ग्रामस्थांचे हे येवनी रिटर्न कितें तरी येवनी न्ही तेंचेर एक्शन घेवपाक पंचायतीक कितें तरी प्रूफ जाय न्ही आतां हे सगळे ग्रामस्थ एक जाण आज पंचायतीन येयल्ले आसा तेन्ना तुमी सांगा हांव कितें करूं शकता मेन म्हणटा ते कितें उदकाचो प्रॉब्लेम आमी मनशात न्ही आमी उदक पिता तुमकां मारून उडोवपाचें तुमी हेजी हातून नंतर कितें कारवाय बी केल्ली कारवाई तशी करूं ना कितें एक्शन कितें घेतल्या कोणा हाडून टेस्ट बी केली PWDचे लोक येवन गेल्या उदक टेस्ट करून सो आतां सकयल एक पंप आसा ते पंपाचें उदक सगळ्या लोकांक वयता सो तुमी तो पंप कितें बंद करपाक बी कितें लायला सध्या तरी ना तशें कांय लावना सो लोक हेच उदक पिवपाचे लोकांनी सध्या आतां हेच आसा न्ही आतां एक्शन घेतली आमी पंचायत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव संवेदा तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर